दीस आयतार ऑगस्टाची 31 तारीख 2025. साध्या काळाचो 22वो आयतार. पहिले मसप शिराखाच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 ओळ 17 तावन 20 आनी 28 तावन 29 पर्यंत. म्हज्या पुता, तुजें काम खालतेपणान कर आनी लोक दान दर्प करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कुरपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड, तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वोकात ना, कित्याक खोटेपणाच्या झडान ताच्या भितर पाळां घेतल्यांक. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा. चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 68 4 तावन 5 6 तावन 7 10 तावन 11. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. पूण तिवोन देवाचे सदरे मुखार संतोसतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात, उडतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस्पर ताचें नांव, ताचे मुखार उल्हास करा. श्लोक. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव, अनाथांचो बापय तो विधवेचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावूंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुखेस्त करता. श्लोक. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय. देवा, तुज्या उदारपणान यथेश्ट पावस तुवें धाडलोय. करपून गाल जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यार सुफळ केलोय. थंय तुजे परजेन बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हणून तुवें तयार केल्लें. श्लोक. तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलें. दुसरें मसप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें अध्याय 12 ओळ 18 तावन 19 आनी ओळ 22 तावन 26 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमी इस्रायेलकारां बरी कुडीच्या विश्व्यांनी पारखू येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें, दाट काळोख, मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतुरीचो आवाज आनी थरथरावपी उतरांचें घरजणें आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गीच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगाडी, भुरगीं जमातेक एकठांय जाल्यान. सर्व मनशाची जडती करतल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या मुखार तुमी उबी जाल्यात. नव्या सोल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ता प्रास अधीक अर्थाच्या शणायिल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. म्हजें झू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका म्हणटा आसो मी, कित्याक भळ्या आनी खालत्या काळजाचो हांव. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 ओळ 1 आनी ओळ 7 तावन 14 पर्यंत. एक सब्बाता दिसा जेजू फारिजेवांच्या एके मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारवत करनासले. जेवणाक आपयल्ले सैरे आपणाक पयल्ल्यो आनी वयल्ल्यो बसका विंचून काडटा तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणीय काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसूं नाका.
एका वेळा तुजे वरणी व्हड मर्यादेचो मनशाक ताणें आपयना जाल्यार तवळ तुमकां दोगांकी आपोवण दिल्लो गोरसो यजमानी येवन जागो हाका सोडून दी म्हूण तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेवचें पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयला थंय वेताना निमाणा जाग्यार बस. तवळ तुका आपोवण दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बशिल्ल्या सर्व ओवळ्या मुखार तुका मान मेळटलो. आपणाक कस वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाक कस खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयल्ल्यांकी तो सांगी लागलो, तूं कोणायकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी ती तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दोतबळ्यांक पांगळ्यांक थोंट्यांक आनी कुर्ड्यांक आपय. तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितीवंताच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. दान धर्म करतना तस्विरो काडचे ह्या संवसारांत साबार आसात. तशेंच उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळोन वचो म्हणल्यार चिंतपाचेय आसात. हांव कसल्या वर्गांत आसा, ल्हान वा व्हडू? दिल्ली ती काणी गुटान दिल्यार ताका उरतो मान आनी गौरव. हाच्या पयल्या वाचपांत ल्हानविकायेन जियेल्लो सर्वेस्पराचे नदरे मुखार ग्रेस्त म्हणून दाखोवन दिता. मसराक वखद ना, पूण खालतेपणांतय सर्वेस्पर संतुश्ट आनी ती काणीक मोगान स्विकार करता. जेजू शिकयता, जो खालतो रावता ताका देव वर्तो करतलो म्हूण. आमचे समाजेंत दुबळो जावन चोरला आनी ग्रेस्त सडीत ग्रेस्त जावन आसा. ह्या वक्ता क्रिस्ताची पाटलावदारां जावन आसच्या आमी सर्वेस्पराचे राज आपणावंक ल्हानविकायेचें जिवीत उपकारता. एके कुशीन फामाद जावच्याक मोटवी वाट सोदची, दुसरे कुशीन सादें जिवीत जिवन दीस रात कश्ट काडचो लोक. देव तांकां पावता आनी केदींच लुकसाणीचे वाटेर सोडिना. नांव पदवी क्रेस्त काय सोडून ल्हानविकायेचें जिवीत आमचें घेवन घेवया.